आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका त्रिएक देवा आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका आमच्या ये देवा आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका तुझ्या त्रिएक देवा जाऊन संसरा कायलोय काळोख धांवडायलोय आमकां कुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय मुनी जाऊन संसरा कायलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका सर्व गाऊया आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या त्रिएक देवा गाऊया आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका आमच्या त्रिएक देवा देवाचो एकलो सुपूत जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आमचे मदें मनीस जावन आयिल्लो आमची सोडवण करच्याक आमकां पातकांतलें नितळ करच्याक तसो जेजू आज आमचे सोवे ह्या पवित्र आल्तारीर ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमकां मेळोंक आयला आमची दिश्ट त्या येवकारिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी कोंसोवया मनशा सारको जावन तो आयलो आनी आमकां ताचे बरी करूंक आमकां सदांच ताच्या मोगान ताच्या वेंगेन दवरूंक जेजू आयलो त्या सोमयाक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया ताका आमी वंदून आमी गावया मोगान तुवें संवसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या चोखोन ताचे आदीन दिलोय मोगान तुवें संवसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या चोखोन ताचे आदीन दिलोय आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका सर्व आमी गावया आराधन्तुका बापा आराधन्तुका आराधन्तुका Krista आराधन्तुका आराधन्तुका आत्म्या आराधन्तुका आराधन्तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन्तुका
तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आमी अस्खत आमी पातकी आमी सोम्या मुखार आमी रावोंक फावो न्ही तरी ताच्या कुरपेन ताच्या रक्तान ताणें आमकां नितळ केलां ताणें आमकां बचाव केला केदे व्हरते भाग आमचे आज ह्या सोम्या संगे रावूंक ताचो मोग अनुभव करूंक आमच्या पातकांतलें आमच्या खोटेपणांतलें आमी नितळ जावंक आमी हांगासर आयल्या त्या त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवया त्रिएक देवाक आमी नमन करया त्रिएक देवाक आमचें सर्वस्व आमी ताच्या पांया तळा आमी दवरया आनी गावया पवित्रत्म्या पारक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचेर शेणव नितळ आमकां कर पवित्रत्म्या पारक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचेर शेणव नितळ आमकां कर परत गावया पवित्रत्म्या पारक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचेर शेणव नितळ आमकां कर आमच्या हातो बारया आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका व्हडा काळजाक व्हडा ताळ्याक आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देव परत व्हडल्या ताळ्यान जेजूची स्तुती करया आराधन कर आमी आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका परत आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 एकडे बुरमावून रावया आमची दिश्ट आमचे काळीज आमचे मौन साक्रमेंतांत आमचे संगी हजर आसच्या जेजूचेर आमी दवरया पवित्र युकारिस्तांत नीज आनी कोरोसू उड्याच्या ल्हानशा कुडक्यांत हजर आसच्या म्हज्या मोगाळ इश्टा जेजू तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावन मान आनी होगळाप लुकाचो वांचेल अध्यायी 5:15 आमी वाचता जेजूची शिकोवन आयकुचे खातीर आनी विविध पिडेंतले बरे जावचे खातीर लोक हारी हारींनी ताचे सशी येवंक चोर जालो मोगळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र ताळार ह्या सकाळींच्या वेळार आमच्या सोम्या संगी आमी आसा विविध जाग्यातावन विविध कडेतावन आमी हांगासर आमची मेटां ह्या पवित्र ताळार काडून आमी हांगासर सोम्या लागीं आयल्या सोम्याक देखच्याक ताची काकुलत अनुभव करच्याक ताचो मोग आमी अनुभव करच्याक ताचे कुरपाज आमी जोडून हांगा तो पाटी वेच्याक ताचे उतार आयकून आमचे काळीज आमचे मौन आमची चिनी परिवर्तन करच्याक आमी हांगासर आयल्या
आज जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आमकां आपडटा, आमकां तो बरें करता, तो आमकां ताचे सरशी आपयता. जेजून म्हळें ये हांव तुमी म्हजे सरशी, कम टू मी. जेजून ल्हान भुरग्यांक म्हळें तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा. जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयलें, पिडेस्तांक पातक्यांक ताणें लागीं केलें. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां आमी पातकी तरी तूं आमकां सांडिना, तो आमचे तळ पयस वचना. म्हाका जायते फावटी आमीच जेजू तावन ताच्या मुखा मळा तावन ताच्या कुरपे तावन आमी पयस धांवल्या. आज जेजू आमकां लागीं आपयता, ही म्हजी सरशी, कम टू मी. विशय घे, कुरपा जोड, बॉक्सांनी जोड, मोग जोड. आज आमी हे सोम्या सांगाता थोडो वेळ रावून ताचो स्पर्श अनुभव करुया. जेजू लागीं आमी मागोवंक, जेजू लागीं कितें विचारूंक आमी लज करची नाका, भिवूंचें नाका, दुबाव करचो नाका. जेजू मोगाळ काकोळदार, तो आमचो इश्ट, ताका आमी हरसिया, ताका आमी नावाडया, ताची आमी स्तुती करया. सर आमी बसया. येवकारिस्तला जेजूक आमी आराधन करन हांव भजन गायता. तुमी व्हडा ताळ्यान व्हडा कुरपेन आमचें मन आमचें काळीज येवकारिस्तल्या जेजू थंय आमी कोसोवन आमी जेजूक आराधन करचें. ती उतरां अशीं आसा, तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां सोम्या. तुज्या हजारपणांत तुजे सांगात हांव जियोंक आशेतां. तुज्या येणयाक हांव लालयतां. ये सोम्या ये, म्हजे संगी, म्हज्या काळजान, म्हज्या कुटुंबान म्हजे संगी तूं राव. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुज्या हजारपणांत जियोंक लालयतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये, काळजान म्हज्या, ये सोम्या ये, काळजान म्हज्या. सुरू आमी गावया. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुज्या हजारपणांत जियोंक लालयतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये, काळजान म्हज्या, ये सोम्या ये, काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवंदारा. सोर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या सर्व आमी गावया. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पळोवन आमी नमन करता. नमन तुका आमच्या सोडवंदारा. सोर पळोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या समर्पिता. आमचे हात जोडया. सोम्याचे हजार पावन आमचे थंय आमच्या मदें आमी बगया. आमच्या असगत कायेंत, आमच्या उणेपणांत
आमच्या कश्टांत आकांतांत जेजू आमचे संगी आसा. आमच्या जिवितांत आमी एकसूरपण भोगता, निराशा आमकां जाता, कोणूच ना म्हूण आमचे मदें आमकां भोगता. जेजू आमचे संगी आसा, तो आमकां सांगात दिता. आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत तो आमकां बुजयता. सोम्याका पळया, ये सोम्या ये मुझे संगी राव, ये सोम्या ये मुझे सांगाता राव. म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसूरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. सुरू आमी गावया. म्हज्या एकसूरपणान बळवून तूं जाताय, म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आमच्या हात उबारया आनी गावया. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, लिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आमच्या पिढे शिडे वेळार जेजू आमकां आमचे संगी येता, आमकां तो राखता. पेद्रूची सासूमाई तापा न्हिदल्ली, जेजून तिका आपोटून गूण केले. कोणाच्या पिड्यान कश्टांतलो व्यक्तीक जेजून आपोटून गूण केले. आज आमची पातकां जेजू आपोटून नितळ करता, आमची पिडा शिडा तो गूण करता. जेजू जावन आसा काकुळदार, बोक्सानेचो दातार. ह्या प्राजीत काळार, ह्या शुक्रारा दिसा जेजूच्या पाशावांत आमी वांटेली जावया. आमचे अस्कत काय वळखून घेवया आनी जेजूतान आमी नितळ जावन गावया. म्हज्या पिडे शिडे वेळा तूं पावताय, म्हज्या कश्टा नश्टान आदार तूं दिताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. सर्व आमी गावया. म्हज्या पिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, म्हज्या कश्टा नश्टांत आदार तूं दिताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आमच्या हात उबारून आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, लिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता.
आमच्या येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया, ताका आमी अर्गां दिवया. जायते उपकार जायते बेसांवां आमचेर ताणें वतल्यात. त्या सगळ्या बेसांवांक आमी मोल बांदूंक जायना. जेजून आमचे लागीं कितेंच पाटी विसारूंक ना. हांवें तुका बरें केलां, हांवें तुमकां आशिर्वादां दिल्यान विसारलें सकट दिलां. पूण जेजून कितेंच आमचे ताणें पाटी विसारूंक ना. पूण जेजू आशेता आमची नितळ काळीज, आमचें मन, आमचें उपकारी मन. त्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. जेजू आमच्या सोडवणदारा. जेजू बापाच्या एकल्या सुपुतार. जेजू आमच्या बाचावे. जेजू म्हज्या राया. जेजू म्हज्या कर्या इश्टा. जेजू जिविताचे झरी. जेजू जिविताच्या वुंड्या. जेजू दैविक वैजा. जेजू स्वादीक मोगा. आमची पातकां नितळ करच्या जेजू. जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या. जेजू आमच्या कुरपेच्या भंडारा. आमच्या कश्टान सांगा दिवच्या जेजू. आमची मागणी दिसपडते आयकूनच्या जेजू. आमची कुटुंबां पवित्र केल्ल्या जेजू. आमकां तुवें हर एका मेटांनी सांगात दिल्ल्या जेजू. दिसपडते आवारमीत मोग आकुलता आमची दया केल्ल्या जेजू. तुज्या पांया तळा येवंक आमकां तुवें आज फावो केल्ल्या जेजू. आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक तुवें बरी जानवाय बरी भलायकी दिल्ल्या पासून भोवनपणी आमचे सर उपकारांक जेजूक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगलाप तुका मोगाळ भावनो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आमी प्राजीत काळार आसांव. पोरुसू शिंज घालून प्राजीत काळ आमी प्रारंभ केलो. आनी प्राजीत काळाचो पयलो शुक्रार जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळ करच्याक. आनी ह्या पवित्र शुक्रारा दिसा जेजूक सांगाता हो वेळ करचोनच्याक आमी हांगासर आयल्या. हो प्राजीत काळ आमकां कितें आपोवणें दिता आनी कसलें शिकोवन जेजू ह्या प्राजीत काळार आनी कसली जिणी जियोंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. एक दीस एकलो दाक्तेर धाकटुल्या भुरग्याक ताचे भलायकी तपासणी करच्याक त्या भुरग्या सरशीं येता आनी ताच्या कानाक स्टेथोस्कोप दवरून त्या भुरग्याच्या हृदयार दवरता. आनी त्या वेळार त्या काळजाची उडी दाक्तराक आयकता. आनी दाक्तर ते आपणा ते स्टेथोस्कोपाचें काडून त्या भुरग्याच्या कानाक दवरता आनी ताच्या काळजाचेर तो आवाज येवचे तो मिटर दवरता. आनी त्या वेळार तो दाक्तर त्या भुरग्या लागीं विचारता, तुका कितें आयकता तुज्या कानांत? आनी तो भुरगो म्हणालो, जेजू म्हजें काळीज म्हजें दार बडोवन आसा. जेजू म्हजें दार बडोवन आसा. मुखार भाव भयणीनो, करेजमाचो काळ, प्राजीत काळ, जेजू आमचें दार बडयता, आमचें काळीज बडयता, आमकां तो जागयता. आमी जागोंक, आमचे पातकेची वळखूंक, जेजूची कृपा आमी घेवंक ताचे सरशीन येवंक. ह्या प्राजीत काळार ह्या सगळ्या वर्सांत आमकां 4 काळ आसात. आमी जाणाव, पयल्यान सादो काळ, दुसऱ्यान आद्वेंताचो काळ,
तिसऱ्यान पास्का काळ आनी चवथ्यान पराजीत काळ. हे चारी काळ आसचे कित्या खातीर? हे चारी काळ आसचे आमी जेजूची जिणी आमी नियाळ करूंक, जेजूच्या जिणयेंत जाल्ली ती घडितां नियाळ करून आमची जिणी जेजूच्या जिणयेक व्हरून पळोवंक आसचे. चार काळ. सद्या काळार जेजूचे मिसांव चिजून केल्ले आमी आयकता. आद्वेंताच्या काळार जेजूचे येण्याक राखून रावचो काळ आनी प्रास्कांचो काळ जेजूच्या जिवनपणां ते बरोबर वचून जिवोवचो काळ आनी पराजिताचो काळ जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळ करून आमच्याय कश्ट जेजूच्या कश्टांत मेळून आमी नियाळ करूंक आसो हो काळ. करिस्माचो काळ आयलो म्हणटना जायत्यांक आमकां थोड्यांक एका रितीची बेजाराय भोगता. आमी चिंता हो आनी जायतो संभ्रम ना, बायलो आडांबर ना, खाणां न्हेसनात ताफावात आसा आनी असले जायते पराजीत करूंक आसा म्हणले जायची चिंतना आमकां येतात. करिस्माचो काळ पराजीत काळ आसचो केवल फंक्शनां रावोवंक, खाणां जेवणांत ताफावात करूंक वा बायल्यान आमी पराजीत करूंक आसचो काळ न्ही. बघा, खऱ्यान करिस्माचो काळ पराजीत काळ आसचो आमची जिणी परिवर्तन करूंक. हो काळ आमकां चड आनी चड आंतरीक रितीन आमी जेजूची कृपा जोडूंक, आमी आंतरीक रितीन जेजू तें चड आनी चड ताचे लागीं सरूंक, ताच्या संबंदांत रावूंक हे 40 दीस आमकां जागयता. निनेवेकारांक देवान पातकी जिणी बदलूंक उलो दिलो आनी निनेवेचो राय फकत 40 दीस आसा म्हणलें कळटना तो उठता, तो गुणी वस्त्रां न्हेसता आनी पराजीत जिणी आदारता. आमकांय सोमयान 40 दीस दिल्यात, आमचे मुखार दवरल्यात. हे 40 दीस आमी कोणी कश्टांचे दुखांचे म्हूण खणगोवचे नाका. हे 40 दीस आमी जेजूच्या कृपेंत वाडूंक, जेजूच्या कृपा चड आनी चड आमी जोडूंक जेजू आमकां आपयता. त्या खातीर आमी देवाचे उतार आज आमी मोटव्यान नियाळ करूंक वेच्या फुडें पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. येवकार पवित्र आत्म्या, ये तूं आमचें मोदें, बर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचें सगळें म्हणलें. पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. देवाचे उतार नियाळ करूंक वेता आसतना जेजूसू ताचे उतार आमच्या काळजान दवरून आमी ताळ्ळेंक सांपडनाशें ह्या पराजिताच्या काळार आमी चड आनी चड जेजूच्या कृपेंत वाडूंक आमकां तोसू देवाचे उतार आमकां प्रेरण जावच्याक आमी पवित्र आत्म्याची ससाय मागून कृपा मागून आमी गावया. सर्व आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. येवकार पवित्र आत्म्या, आमचे हात विस्तरून धरया. तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवें. परत गावया. येवकार पवित्र, येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, बर आमकां तुजे सक्तेन, तुझे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवें. राव तूं आमचे सवें. तूं जिवीत दिवचें उदक, ससनाक वाडची जर, बुजवंदार आनी बुद्दीनार सगळें तूं सदय. जिवीत दिवचें उदक,
पवित्रज्ञा तुका आमचे मोदे तुझे सगळे नाम राव तू आमचे सोवे Lucas Evangel यकार पवित्रज्ञा तुका आमचे मोदे तुझ्या कृपेन आमकां राव तू आमचे सोवे राव तू आमचे सोवे राव तू आमचे सोवे Lucas Evangel de 15 वोळ 17 शेकी ताका बूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां हांव आतां उठोवन म्हज्या बापाय सशीं वेतां आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा दारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशीं पाटी भायर सरलो पूत घरांतल्यान पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळी सुरसुरलें धांवन वचून पुताक वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो देवाचें उतर हें सर्व आमी बसया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो युकोरिस्तांतल्या जेजू बोवारी आमी आसा पराजिताचो काळ आमी आरंभ केला आनी आज आमी मोटव्यान देवाचें उतर नियाळ करूंक आमचे जिणे वयर वेंचीक पुताचे वोपार आमी हर एकल्यांनी जायते फावटी आयकल्या आनी ह्या वेंचीक पुताच्या वोपारींत 2 भाग आसात पयलो भाग वेंचीक पूत गट सोडून वेचें आनी दुसरो भाग वेंचीक पुतान पाटी येवचें वेचें म्हळ्यार आमी पाता करचें आनी पाटी येवचें म्हळ्यार आमी जेजू थंय बॉक्सांनी जोडूंक येवचें आज आमी दुसरो भाग पळोवया वेंचीक पुताक पाटी येवंक कितें कारण वेंचीक पूत पाटी येवंक ताका कसलें प्रेरण जालें आमी वचूंक सुलाभ तो गरजून वचूंक सुलाभ जालें ताका बापाय कडेन झगडलो आस्त बुदीक ताणें कान गेली आनी तो गेलो पाता करूंक सुलाभ मोगाळ भाव भयणीनो ताळ्यो घडयेन येतात पातकाक संपडटाव आनी देवातान पयस वचूंक सुलाभ पाटी येवंक भोव चड कश्ट हो खरेजमाचो काळ आमकां हर एकल्यांक आमी पाटी येवंक सगळे वर्स आमी पयल्या भागांत आसल्या देवातान पातकातान पयसूनच आसल्या हा जो करिजमाचो काळ आमकां वेंचीक पूत कसो पाटी आयलो आनी आमी वेंचीक पुता बरें पाटी येवंक जाय 7 मेटां वेंचीक पूत पाटी आयलो 7 मेटां ताणें काडलीं 7 मेटां आमकां 7 आयतार प्राजीत काळार आमकां 5 आयतार आसात आनी 6वो आयतार रामाचो आयतार आनी 7वो आयतार खरें पास्कांचो आयतार रिजॉयसिंग संतोशाचो आयतार तर आज त्या वेंचीक पुताच्या जिवितांत 7 आयतार वा 7 मेटां ताणें काडलीं कसलीं तीं पयल्यान जावन पयलें मॅट जावन आसा आमी 7R म्हणुयेत 7R कॅपिटल R आनी कसलें पयलें R आयचे पयलो वांजल हांवें सुरवात केलो शेकी ताका बूद आयली रियलायजेशन फर्स्ट R पयलें मॅट ताणें काडलें रियलायजेशन शेकी ताका बूद आयली म्हाका भाव भयणो बूद जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या 7 दिनी पैकी एक बूद जर तर जायते बरे पाता करता आसतना आमकां बूद आसना समजोनी आसना आमी समजोनी नासतना पाता करता वेंचीक पुतान तशेंच केलें ताका बूद नातली आनी आतां ताका बूद पाटी आयली शेकी ताका बूद आयली रियलायजेशन कसली बूद आयली हांवें सूख केल्या म्हणली बूद आयली हांवें आतां पाटी वचूंक जाय म्हणली बूद ताका आयली पूण आमकांय बूद येवंक जाय कसली बूद हांवें पाता केला म्हणलें समजोनी आमकां जाय
हांवें आनी एकल्याक दूख येयला म्हणली भूत आमकां येवंक जाय, हांवें जेजू तशी फाटी येवंक जाय, ताची काकूल जोडूंक जाय म्हणली भूत आमकां येवंक जाय. फर्स्ट स्टेप रियलायजेशन. आनी सेकेंड आर कितें? वेचीक पुतान ताका शेकी भूत आयली आनी तो आपणायतल्या म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितले सांबाळ अशे मनीस आसात, खावन जेवन दादोशी आसात, हांव हांगा वळवळटां, दुकराच्या गुड्यांत उरलें मेळ्ळें, खावन हांव आसां. आनी तो कितें म्हणटा, हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सशी फाटी येता. सेकेंड आर रिटर्न. फर्स्ट आर इज रियलायजेशन. भूत आयली, आतां तो म्हणटा हांव उठतां, हांव फाटी येतां, म्हाका जायना रावूंक. रिटर्न. तो फाटी गेलो, पळया तो थंयसर रावना, पगार तो फाटी गेलो, म्हज्या बापायच्या घरा वचूंक जाय. आज आमी हर एकल्यांनी फाटी येवंक जाय. मोगा भाव भयणीनो, खंय फाटी येचें? जेजू सरशीन येवचें, कुमसाराक वेचें. कुमसारच्या साक्रामेंता मुखांत्र आमी हर एकली आमची जेजू पातकां भोगचेता. आमी परत देवाच्या घरा फाटी येचें. तो वेचीक पुतू तो बापायच्या घरा गेलो, उठलो आनी ताणें यू टर्न केलें. ताच्या जिवितान यू टर्न जालें. आज आमच्या करिश्माचो काळ आमकां हर एकल्याक यू टर्न जिवितांत फाटी येवंक. तशें वेचीक पूत उठलो आनी भायर सरलो. रिटर्न. सेकेंड आर. आनी थर्ड आर तो म्हणालो, बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. रिपेंटन्स. ताणें पश्चाताप भोगलो. तो चूक केल्या म्हणून सीदा तो फाटी वचूंक ना. ताणें पातकाची दूख धरली. आमी हर एकले पातां करता, पूण पातकाची केदला दूख धरना. पातकाचे बॉक्सांनी आमकां जोडूंक जायना. तातूंत त्या वेचीक पुतान ताणें तिसऱ्यान जावन ताणें पातकाची दूख धरली. ताका भोगलें हांवें चूक केल्या. तो रडलो, हांवें अशें करून नजो आसलें. ताणें देवा आनी आपल्या बापाय विरोध हांवें पाप आदारला म्हणून ताका भोगलें आनी ताणें पातकाची दूख धरली. आमी पातकाची दूख धरूंक जाय. आमी केल्ली चूक हर एकली ल्हान व्हड व्हड चुकी आमी वळखून घेवंक जाय. थर्ड स्टेप रिपेंटन्स. पयलें स्टेप रियलायजेशन, भूत आयली. दुसऱ्यान तो उठलो, यू टर्न जालें, रिटर्न. थर्ड वन इज रिपेंटन्स. पातकाची दूख ताणें धरली. आनी चवथ्यान जावन कितें? तो उठलो आनी आपल्या बापायच्या घरा तो फाटी भायर सरलो. तो उठलो आनी बापायच्या घरा फाटीं सरलो. चवथें आर रिनन्सिएशन. फाटी येवचें म्हळ्यार सक्कट सांडचें. तो ताचो येदोळो पातकी जिणी जिवोवन आसलो, तो दुकरांच्या गुड्यांत खावून आसलो, खोटें जिवी मेळ्ळें जिवी जिवोवन आसलो. आतां तो उठलो, फाटीं भायर सरलो म्हळ्यार सक्कट सांडलें. फाटली जिणी तांणी सांडली. रिनन्सिएशन. आमी ह्या करिश्माच्या काळार पातकी जिणी सांडूंक जाय. जेजू सांगता पातकी जिणी बदला, पाताक सांडा, देवाक आनी बॉक्सांनी जोडून घेया. देखून आज आमी जर तर आमचे थंय येदोळ पर्यांत जायते खोट्यो संगती आसात, आज आमी सक्कट सांडूंक जाय. सांडल्या शिवाय देवाची काकूळ देवाचे बॉक्सांनी जायना. देखून तो वेचीक पोत फाटले जिणयेक ताणें टाटा बाय बाय केलें आनी सक्कट सांडलें आनी तो उठलो आनी नवी जिणी जिवोवंक आपल्या बापायच्या घरा फाटी आयलो. फोर्थ स्टेप इज रिनन्सिएशन. आनी पांचव्यान तो बापायच्या घरा फाटी आयलो आनी फाटी येता आसतना कितें जालें? बापायन ताची वळख धरली आनी बापायन ताका धांवडोंक ना. बगार बापाय धांवन येवन त्या बापायन त्या पुताक वेंग मारली. पांचवे स्टेप रियुनियन. आमचे करिश्माचो काळ आमकां परत आमच्या बापाय थंय, आमच्या सर्गींच्या बापाय थंय, देवा थंय, जेजू थंय आनी आमच्या भावा भयणी थंय एक करूंक रियुनियन जावंक एक अवकाश. देखून प्राजिताच्या काळार आमी प्राजीत करचें, उपास मागणें, दान धर्म, कुमसार, आराधन मागणें सक्कट करचें. रियुनियन जावंक देवा थंय रियुनियन, भावा भयणी थंय पेल्या थंय रियुनियन जावं. आनी तो वेचीक पूत बापाय ते फाटी आयलो, तांचे मदलो संबंद तुटुल्लो. तो पूत घर सोडून गेल्या उपरांत आतां रियुनियन जालां. बापायन पुताक वेंग मारली आनी तांचे ते संबंद परत एक जालो. आज मुचे आनी तुमचे जर देवा थंय आनी पेल्या ते आमचो संबंद तुटला तर आज आमी परत एक करूंक जाय. रियुनियन कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखार, मागण्या मुखांत्र. आनी पांचव्यान चोव्यान कितें जालें? बापाय संतोश पावलो,
आनी ताच्या हाताक मुदी घाली, पांयांक मोचे घाले आनी बरो दोगलो ताका न्हेसयलो. 6th स्टेप इज रेस्टोरेशन. म्हळ्यार ताका सक्कट पाटये मेळ्ळें. तो घरसून सांडून येता आसतना सक्कट होगडान गेलो. आतां बापूय ताका परत सक्कट पाटये दिता. आमी पातकाद्वारे सक्कट सांडटा. देवाची कृपा, देवाची काकूळट, देवाचो मोग सक्कट आमी सांडटा पातां करता आसतना. पूण केन्ना आमी देवा ते पाटी येता, आमच्या पातकांक बोक्सांनी मेळटा, कुमसार जाता, जेजू आमकां रेस्टोरेशन करता. सक्कट आमकां पाटी दिता, कुरपाय पाटी दिता, मोग पाटी दिता, ताची काकूळट पाटी दिता, सक्कट आमकां पाटी मेळटा. देखून त्या वेचीक पुताक बरें उस्तर पाटी मेळ्ळें. तो दुबल्या बरी जाल्लो. आतां परत रायाळ मुस्तायकी तो न्हेसता, बोटाक मुदी घालता, पांयाक मोचे घालता, सक्कट ताका पाटी मेळटा. जेजूची कृपा आमकां सक्कट पाटी मेळाची तर आमी जेजू थंय पाटी येवंक जाय. आनी जेजू आमकां परत ताच्या कृपेन न्हेसयता, ताच्या काकूळटीन, ताच्या मोगान तो आमकां न्हेसयता. 6th स्टेप इज रेस्टोरेशन. आनी 7व्यान कितें जाता? घरांत संभ्रम चडटा. बापूय म्हणटा सरबेचो पाडकोन मारा, गमात करया. आनी आमचो पूत मरण पावलो, आज जिवन जाला, तो पाटी आयला. आनी 7th स्टेप इज रिजॉयस. संतोष. घरांत संतोष, फेस्ताचो दाबाजो घरांत सुरू जालो, प्रारंभ जालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. त्या घरांत तो पूत गेल्ला घडयेतावन त्या घरांत काळोख आसलो. बापूय सारकें जेवलो गी नांगी. पूण आतां परत संभ्रम चडला. दुखाचें घर आसलें, फेस्ताचें घर जालां, दादोचकायेचें घर जालां. केन्ना आमी पातकां वळखून प्राजतेच्या काळार आमी जेजू ते जिनी बदलून पाटी येता, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत संतोष दाराळ मापांत आमकां मेळटा. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांवें म्हळें 7 स्टेप्स. रियलायजेशन, रिटर्न, रिपेंटन्स, रिनन्सिएशन, रियुनियन, रेस्टोरेशन आनी निमाणें रिजॉयस, संतोष. आमकां प्राजीत काळार 7 आयतार आसात म्हळें हांवें. हे 5 आयतार आमकां आसचे रियलायजेशन, आमची जिणी वळखून घेवंक. देवा ते दुसरो आयतार देवा ते पाटी येवंक. तिसरो आमची सूख वळखून घेवंक रिपेंटन्स. चवथ्यान रिनन्सिएशन, आमी सक्कट सांडूंक. आनी पांचव्यान रियुनियन आनी 6व्यान रेस्टोरेशन. सक्कट जेजू पाटी दिता. जर तर 6 मेटां आमी जिवितांत सारकीं घेतलीं जाल्यार 7वो आयतार पास्कांचो संतोशाचो आयतार. जर करिज्माचे 6 आयतार आमी जिनी बदलूंक जेजू ते पाटी आयला तर आमच्या कुटुंबांत संतोष पास्कां फेस्त दाबाजान संतोशान आचरण करूंक साध्य जाता. कशें त्या वेचीक पुताच्या घरा संतोष जालो, फेस्ताचो दाबाजो जालो, जर आमचे इश्टर आमचे पास्का फेस्त संतोशाचें जायचें तर आज आमी ह्यो 7 मेटां काडून जेजू थंय पाटी येवंक जाय. तेन्ना जेजू थंय आमी ताची काकूळट आमी बोक्सांनी आमी जोडून आमी घेता. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया. हांव आनी तूं वेचीक पुता बरी. जेजू तनास पयस गेले हांव तर ताचे लागी पाटी येवंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. जोआंचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:8 आमकां सांगता, आमचे ते पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता. आमी पाताक करिना म्हणूं जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता. मोगळ भाव भयणीनो, आमी हर एकली पातकी, आमी हर एकली हचकत आज जेजू आमकां हर एकल्यांक पेंगता. ताचो मोग, ताचें काकूळट आमकां दिता. दावीद राय तो पाताक केलें पूण तो पाटी आयलो. देवाची काकूळट मागून म्हणालो, काकूळट म्हजी कर देवा, काकूळटीचो तूं जागो, अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर, हिमापरा चड धवो कर. हे कातार हांव गायता आसतना आमची जिणी आमी व्हरून पळोवया. 7 मेटां. रियलायजेशन, रिटर्न, रिपेंटन्स, रिनन्सिएशन, रियुनियन, रेस्टोरेशन आनी रिजॉयस.
आमच्या जिवितांनी साथ मेळटा आमी जियोंक जेजूची काकुल्त कृपा आमी मागया. दोळे दाबया आमचे अंतस्करण सोमी आमकां उक्ते करया. काकुल्त मोजी कर देवा काकुल्ती सोतू सागो अपराध मोजे दूर काढणी तड म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक. आमचे पातकां आमचे उणेपण जेजू मुखार दवरया. जेजू सकल पातकां ती हिमा प्रास दोवी कर आमकां ताचे मोग आमचे काकुळ आमकां पाटे दिता. अपराध मुजे दून काढणी तड म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक. दुखे स्थानी कालत्या काळजाच्या सोम्या तो तिरस्कार करिना. होम बल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय काळते काळी. सर्व आमी गावया. दुखे स्थानी कालत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय काळते काळीज. काकुल्त म्हजी कर देवा काकुल्त मोजी कर देवा काकुल्ती सोतो सागो अपराध मोजे दून काढणी तड म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक. एक नितळ काळीज रोसून दी नवो आत्मो मुजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी सोडवणेचो संतोष थेर सांबाळ. एक नितळ काळीज रोसून दी नवो आत्मो मुजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी सोडवणेचो संतोष थेर सांबाळ. काकुल्त मोजी कर देवा काकुल्ती सोतू सागो अपराध मोजे दून काढणी तड म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक. आमचे जबाब जावं दी जेजू म्हजी काकुल्त कर जेजू म्हजी काकुल्त कर. जेजू म्हज्या पातकांची जेजू ताणलेक हांव बली जाताना जेजू काकुल्तींतल्यान हांव पयस सरताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. तुज्या उतरां विरोध हांव वेताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. संवसारी आशेक लोभ दवरून हांव जियोन येताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. हेरांच्यो चुकीक हांवें बोट दाखयताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. काळजान मोतेन राग हगे दुस्मानकाय दवरून जियेताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. कुमसराचो साक्रामेंत जोडूंक हांव गलाय करताना जेजू म्हजी काकुल्त कर. दुस्मनाचो मोग करूंक हांव फाटीं सरल्या खातीर जेजू म्हजी काकुल्त कर. म्हजी सूख हांव वप्पा नातल्या खातीर जेजू म्हजी काकुल्त कर. आमचें उणेंपण जेजू मुखार आमी दवरया.
आनी म्हणया जेजू म्हजें काकुल्त कर, हांव पातकर म्हजें काकुल्त कर धन्या. वापरात म्हजे दोन कान नितळ म्हाका कर, ही वापरात चड धोबो कर. युकरिस्तीला जेजूक आमी आराधन केलें, ताची स्तुती गायली. ताच्या उतरां मुखांतर आमची जिणी परिवर्तन करूंक जेजून आमकां आज उलो दिला. तर आतां आमी दिबी घालया. आमची सर मागणी प्रार्थना ते सावान जे कितें आमी हांगासर हाडून आयल्या ती सर्व आमी जेजूच्या पांया तळा आतां आमी दवरया. म्हाका आनी तुमी घेतल्यात. पातक्या सुंकाकारान मागल्लें ताका मेळ्ळें, पातकी स्त्रीयेन मागलें तिका मेळ्ळें, कुरड्या भारती मेवान जेजू लागीं मागलें ताकाय मेळ्ळें, कोडकारान जेजू लागीं मागणें केलें ताकाय मेळ्ळें. तर आज आमी मागलें जेजू दिनासतना रावना. जे कितें आमी भावार्थान मागता, भावार्थान उलो करता, जेजू आज आमची प्रार्थना मागणी आयकता. तिंब्यांनी पडोवन सोर पडोवन देवाची खुशी आमी जणा जावन आमी भावार्थान आमी मागया. मागया आमी आमच्या आख्खे पवित्र सभे खातीर. पवित्र सभा सोलून व्हरचे आमचे बापसाई पापा फ्रांसीस, गवळी बाप, याजक, धार्मीक. देव तांकां आपडूं दी, ताची सुवार्ता परगट करून तांकां बळवंत करून दी, तांकां घटाय दिवं दी. पवित्र आत्म्याची कृपा देनी तांचे वतूं दी म्हूण मागया. मागया आमी आमच्या ह्या देशा खातीर, राष्ट्रा खातीर, राष्ट्राच्या सर मुखेल्या खातीर, ह्या राष्ट्राच्या अभिवृद्धी खातीर, लोकांचे कश्ट स्पंदन करूंक बरें मन देव तांकां फावो करूं दी. फुडें जावंक आसच्या चुनावांनी बरो सरकार आमकां लाभच्या खातीर आमी मागया. मागया आमी सर्व आमच्या कुटुंबा खातीर. जर आमच्या कुटुंबांत उलोवन येना, कुटुंबांत शांत समाधान ना, जेजू लागीं मागया. आमच्या कुटुंबांत कश्ट, निराशा, बेजाराय आसा, जेजू विने दुसरो देव आमकां ना. जेजू विने दुसरे कोणूच आमच्या कश्टांक स्पंदन करचो ना. जेजू एकलो मात्र आमचो आदार, आमचो दिवो, आमची वाट. जेजू लागीं आमी मागया. आमचे कुटाम जेजूच्या पांया तळा दवर मागया. मागया आमच्या भुरग्यां खातीर. ह्या म्हयन्यान आमी भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात. जायते भुरगीं पियेल्यान, कांगाल जाल्यान, एग्जामान फैल जाता कोण ना म्हणलें भिरांत तांकां आसा. देव तांकां घटाय दिवं दी, धैर्य दिवं दी, जान वायट फावो करूं दी. मागया सर आमचे युवा जना तरणाट्यां खातीर. जायते तरणाटे काम नासतना आसात, थोड्या कामा खातीर परगांवाक वचोंक ते तयाराय करनासात. देव तांचे आशिर्वाद घालूं दी. बरो फुडार, बरें काम तांकां लाभच्या खातीर मागया. मागया आमी सर पिडेस्त तांकां खातीर हांगासर जायतीं जाणां कुडयेचे, अत्म्याचे, मोतयेचे पिडेंत आमी आसा. कुडयेचे पिडे वरनी सर अत्म्याची पिडा आमकां चडांत चड अस्गत करता. पाताक, खोटेपण आमकां अस्गत करता. जेजू लागीं मागया. आमचे काळीज, आमचें मन, आमची कुडीची पिडा चकट जेजू गूण करता. जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मागया आमी आमचेच खातीर. जिणी परिवर्तन करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. जर म्हजे थंय खंय सवयो, वायट सवयो, जिणी परिवर्तन करूंक आड येवच्यो ताणल्यो म्हाका दोस्तात तर जाल्यार जेजूच्या पांया तळा आमी दवरून
एक नवे जिणी जियोंक जिविताची यू टर्न करूंक जेजू लागीं मागया. सर आमची प्रार्थना मागणी सोम्याचेर आमी दवरया, ताचे ते उबारया, ताची कुरपा ताचे बेसांव आमी जोड ही कुरपे बरीत भाग्यवंत बरीत जिवीत आमी जिवोवच्याक फुडें सरच्याक ताचो आदार मागून येद्या व्हडा साक्रामेंता म्हणलें गीत गावन ताचो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो गुडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तानांत आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या ससना. आमेन. येसुदेवा ಬಾಯನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ. मोगाचनो सांजेचे वाज बापाच्या ह्या पुणथळार पावल्या तुमकां सर्वांक बाप संतोष तशें म्हजें आमी बरो येवकार मागता आसतना जे काळजाचे यात्रेक मागणी ते सवा बोगणां घेवन आमी आयल्या हें सगळें आमकां जुजवाजा मुखांतर लाभ लांबले तृप्ती घेवन वेचेत आसलें भाग ह्या मिसांत वंटो घेता आसतना तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आज हांगासर मिसाक आयले इरादे हप्त्यामध्ये तशें आज प्रशांत डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर वेरोनिका डिसोजा फाजीर, जॉन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर वेरोनिका डिसोजा फाजीर, किरण मेंडोन्सा शिरवा अर्गान जावन, राफायल डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर मागदलीन डिसोजा पाणीर, मारिटा डिसोजा पाणीर बरी भलायकी मागोवन, ओजवल्ड मस्करेनस फाजीर ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गा, ओलिविया आनी ओशेल मस्करेनस फाजीर तांचे इराद्या खातीर
प्रदीप प्रिया फेरावो एर्माटी मुडिपू अर्गांजावन जेसिंता डिसोजा उडपी तांचे इराद्या खातीर वीरा डिसोजा पाणीर अर्गांजावन अंजलीन कास्टेलिनो उडपी अर्गांजावन फ्रांसीस शांती डिसोजा मुडिपू गरचालमा खातीर हेनरी आयडा डिसोजा मुडिपू गरचालमा खातीर दिव्या जेसिंता सल्दाना मुणकोर तांचे इराद्या खातीर अल्फोन्स अब्रेव मुणकोर ताच्या आत्म्या खातीर स्टीवन डिसोजा फजीर अर्गांजावन गरचालमा खातीर स्टीवन डिसोजा फजीर सिरिल बबिता कार्लो अग्रार अर्गांजावन लिली मोनिस मोगरनाड अर्गांजावन अनिल प्रशांत डिसोजा आमेबोळ ताचे इराद्या खातीर चेतन आशीष डिसोजा मुडबेळ्ळे अर्गांजावन विनीता डिसोजा मुडबेळ्ळे अर्गांजावन गरचालमा खातीर विजय डिसोजा मोडानकाप गरचालमा खातीर मेलिटा रॉबिन गोन्साल्वीस वामंजूर क्लारा डिसोजा बजपे अर्गांजावन क्लारा डिसोजा बजपे ताचे इराद्या खातीर हेराल्ड आनी सविता डिसोजा फजीर अर्गांजावन गरचालमा खातीर हेराल्ड सविता डिसोजा फजीर फ्रांसीस आनी जुलियाना डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर विक्टर डिसोजा फजीर गरचालमा खातीर लोबो आनी मस्करेनस कुटुंबांच्या संद्यांक पुत्तूर फ्रँकी लोबो पुत्तूर ताच्या विशेष इराद्या खातीर जेसन जेम्स पुत्तूर ताच्या जल्माच्या 3ऱ्या वर्सा अर्गांजावन शॉन डिसोजा पांडिकट्टा मुडिपू अर्गांजावन सिसिलिया डिसोजा मोडांकाप अर्गांजावन फ्लेविटा डिसोजा मेबळ अर्गांजावन आयरीन डिसोजा राणीपुरा अर्गांजावन मौरिस डिसोजा पांडिकट्टा मुडिपू अर्गांजावन जॉन्सन जेसन ईरा मुडिपू अर्गांजावन शेल्रॉन डिसोजा आनी सर्विन डिसोजा फजीर अर्गांजावन मोंतू आनी आग्नेस लोबो तांच्या आत्म्या खातीर रायना कुलशेकर मायकल आनी सेल्विन क्रास्ता तांच्या आत्म्या खातीर लॅन्से कुलशेकर लियांडर आनी झरोम नोरोन्ना तांच्या आत्म्या खातीर लॉरिन कुलशेकर आन्ना मरिया डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर लिओन कुलशेकर अश्मिता पायस आलंगार बरी भलायकी मागून ह्या सर्व ते सावांनी सुसेवाज बाप देवातोन मागून बरेपण हर एका कुटुंबान फावो करून दी आनी आत्म्या खातीर बेठेत आसतना देवाचे काकूळ तांकां फावो जावं दी आनी हांगा सर जमले आमी सर्व आमचे सर्व काळजाचे इरादे आमकां सुफळ जावं दीत ह्या मिसा वेळी आमकां समी देवा मुखार दवरून कशें आराधनांत देवाची काकूळट आमी जोडली आनी त्याच काकूळटीचो फळ जावन ह्या मिसांत आमी आशेवचे सगळे आमकां जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दितलो म्हटल्या विश्वासांत आमी वांटो घेवया सर्व आमी उबी रावया. नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गांवच्या महिमा तुजी गांवच्या पयस तुजे दान पयस प्रयाण करता तुजे दान फळा फळ घेता पयस तुजे दान पयस प्रयाण करता तुजे दान फळा फळ घेता पूण म्हजो देव करो संगी आसाय तूं तुज वाडावकानी सदां कोळू नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गांवच्या महिमा तुजी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासून मोरून पुनर्जीवन जाल्ल्या तर सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो भयणीनो आणि सांज वाजाच्या भक्तिकानो, या प्राजीत काळाच्या पयल्या शुक्रारा हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोक आमी हांगासर आयल्या. हाची वाचपां आमकां देवाक मानून सो उपास कसो म्हणल्या विशयन आमकां शिकयता. प्राजीत काळ आमकां आपोवणे दिता मागणे, उपास, दान धर्म करूंक, आनी ह्या मुखांतर आमी देवाक आनी आमचे जिवीत खरें प्राजीत करूंक ह्यो तीन संगती आदार जातात. तर आमी करचे उपास भायल्यान करचें, त्या भितरल्यान करचो उपास तो भायल्यांनी दिसून येवंक जाय. जर हांव करचो उपास, हांवें करचो त्याग जर म्हज्या पेल्या भाव भयणी ते दान धर्मांत तो दिसून येना, तर हांवें करचो उपास तो देवाक मानवाना. देखून उपास कुडीचो मात्र न्हय, बागार उपास आत्म्याचो आसा. जायत्यो संगती, जायत्यो वंदोवण्यो आमी बली जाल्या, तर त्या संगतींतल्यान पयस जावनसूय एक खरो उपास. तर आज जेजू लागीं आमी मागता आसतना हाची कृपा आमी जोडया. आमचे उपास, आमचे मागणे, आमचे दान धर्म आनी आमचे जिवीत तिनी देवाक मानता तसलें जावन आनी खरो प्राजिताचो काळ, कृपेचो काळ खरी कृपा आमी जोडच्याक ती आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे बलिदान नितळ काळजान आमी पेटोवच्याक आमी केल्ल्या सरपातका गुणेपणाक देवळाच्या बोक्साने मागया. हांव पातकी सरपद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सुखनाव सारून सांगता, मनान चिंतन तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकार घे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करार्थम प्रार्थना मागता. सरपद्वेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुत काकुत सोम्या काकुत काकुत क्रिस्ता काकुत काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत काकुत सोम्या काकुत काकुत. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक पडजलीत मागण्या आनी दुबलिकायाची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरी तुजे विता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबलिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोयें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इसाई प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तांबनासतना बोब मार, तुतरे परेन तुजो ताळो उबार. म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव प्रगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपलीं पातकां. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस तुका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पाळिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिना जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात
आनी तुमच्या कामागरांक पिडा पेट दितात. पळया, तुमी उपास करता जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पळोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका जिव्या भाशेन तकली बागयतात, गुणयाचेर आनी गोबराचेर आड पडटात. असलो उपास ह्या रितीन तुमी प्राजीत करतना तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करता तो उपास हो. अनितीचो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सकतल्यांक सुटका दिया, हर एक जू मोडून उडया, बुकेल्ल्यांक तुमचो हुंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या पर्यंत तुमचो उजवाड पजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातलें. तुमचें नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्वराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव खणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर, म्हाका म्हज्या पतकांच्या चिखलांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जाय नासलें हांवें केलां. श्लोक. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव तो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवता ती बलिदानांच एक कालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे दया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे दया. बरें सोदा आनी वायट सोडा, तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी दया. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो व्हड जो आमचे शीस जेजू सशीन येवन म्हणाले, आमी आनी फारीजेव सबार पोवटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनान कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यान काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयत गे. होरेताक तांचे तांकां आडनवरचे दीस येतले आनी तो व्हड ते उपास करतले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो भयणीनो,
प्राजतेच्या पयल्या शुक्रारा दिसा आयचो वांजेल आमकां कोरो उपास देवाक मानवाता म्हणल्या विशयांत आमी मुट्टून नियाळ करून प्रयत्न करया. आमी हर एकली जाणां उपास म्हळ्यार कितें? हर एकली जाणां न्हू उपास म्हळ्यार आमच्या तोंडाक रुचीक लागचें खाण जेवण आमी तात्कालीक जावन आमी त्याग करचें तें जावन आसा उपास, एक जनरल रितीन सांगचें तर. आनी कोण पर उपास करतात? सकड उपास करतात गे? सकड करना. चडा वतो भलायकेक संबंद ती थोडी पिडेस्त उपास करता. डॉक्टरांनी थोड्यांक एडवायस केलां तुवें थोड्यांच काही जाय, तुवें दिसाक एक पटी उपास करी जाय, वा थोड्यांक डायट जर तर डॉक्टरान एडवायस केलां तर तसली उपास करतात. आनी थोडी दुबलेकायेंत उपास करनासात. जेवंक खावंक ना, दिसाक 3 पटी जेवण मेळचें आसात, एक जेवण तांकां सोडिचें पडटा, उपास करतात. आनी तिसऱ्यान वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक जावं दी रेथेरी गेल्ल्या वेळार जावं दी कांय एक तेसांव मागोवंक आसा, त्या तेसांव मेळच्या पासत आमी आमची जिणी त्याग करच्या खातीर आमी उपास करता. आनी चवथ्यान रुली रेगलो आसात. आयच्या वांजेलान शास्त्री फारिजेव जुवोवचे शीस तांकां रुली आसल्यो उपास करूंकूच आसा, काड्डाय तांचे नियम, त्या खातीर आनी उपास करतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच मातसो उपास कसलो आनी न्ही जावन देवाक मानूनचो उपास कसलो? मनशाक वा आमकां उपास म्हळ्यार खंयच्या रितीन? आमी चिंतचें वय दिसाक एक जेवण सोडचें, काण जेवण इल्लें उणें करचें, मांस काय नासतना रावचें, वा विविध रितीनी आमी मनीस उपास म्हूण चिंता. पूण हो खरेंच मातसो काळ, प्राजीत काळ आमकां खऱ्यानच आनी जेजू आमकां उपास खंयचो उपास देवाक मानवाता, कसलो उपास जेजू आशेता म्हणल्यार आमकां समजून दिता. हो उपास खरेंच मातसो एक जिणी परिवर्तन असो, कसलोच उद्देश आमच्या मतीन दुसरो आसूं नजो. जावं दी खरेंच मातशें थोड्यांनी म्हणचें म्हाका इल्लें बारीक जाय, म्हाका इल्लें डायट करी जाय, म्हाका इल्लेशें कूड इल्लें सोपायेन दवरूंक जाय म्हणल्यार खातीर थोडी त्या उद्देशार उपास करता. तो उद्देश खरेंच मात लागू जायना. तसलो उपास करचोय बरो न्ही. बघार खरेंच मातसो उपास जावंक जाय खऱ्यानच जिवीनी परिवर्तन असो, खऱ्यानच आमकां मागण्या कुमो करचो तसलो, आमची जिणी कूड नियंत्रणांत दवरचो तसलो उपास जावंक जाय खरेंच मातसो. जर तर आमी खरेंच मात चड आनी चड मागण्या करूंक जाय, आमी उपास करी जाय आस. घट्ट जेवल्या उपरांत मागण्या करूंक जाताय ना, घट्ट न्ही देता. तातूंत जर बरें मागणे प्राजितान आमकां मागणें करूंक जाय, देवा ते चड आनी चड आमी ताळणेक सांपडनाची वेळ करसूंक जायचे तर उपास करचेसो. तातूंत खरेंच मातसो उपास आमकां जिणी परिवर्तन असो आनी मागण्यांत नियंत्रण, कुडीचें नियंत्रण दवरूंक आनी मागणें देवाक भेटोवंक आमकां साध्य जावंक आसचो उपास खरेंच मातसो. आनी दुसऱ्यान जावन खरेंच मातसो उपास आसचो आमी देवा थंय चड आनी चड संबंद दवरूंक. आमी जायते सगळ्या वर्सां गमात करता, आमची मोत भायल्या संवसारांत आसा, पूण जेजो तें आमी एकाग्रत जायचे तर आमचो कुडी सोय उपास कूड आमी ताळल्यांक सांपडनाशें नियंत्रणान दवरूंक जाय. त्या खातीर हो उपास खरेंच मातसो. आतां देवाक मानूच उपास कसलो? आतां आमी चिंतले आमच्या बुद्धी प्रकार उपास म्हळ्यार मांस सोडचें, कान जेवी नासतना रावचें. पूण जेजूच्या देवाच्या दृश्टीन उपास कसलो आनी देवाक खंयचो उपास पसंद जाता? हाचे पयल्या वर्सा वापर बायन आमकां सांगता, तुमी उपास सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हूण येत आनी हांव पसंद करता तो उपास हो. समा आमी आयकुनचें देवाक पसंद जावचो उपास हो. आनी तिसो सांकली मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुडका दिया, हर एक जू मोडून उडया, भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गर्दानातल्यांक बिडार दिया, विंग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो. पळया, देवा खऱ्यानच मानून उपास हो आनी तिच्यो सांकले मोडून दवरया. आमी सदांच नितीन जियोंक जाय. अनितीन जियोवचें न्ही, हेरांक
आमी उपास करन जर तर हेरांक आमी खेणटाव दुस्मानाक बक्षिनाव तो उपास देवाक मानवाना बुकेल्यांक उंडो दिया पांगुरोंक नेसवांक नातल्या पांगुरोंक दिया पिडेसांची भेट करा आनी हो जावन आसा खरोच उपास देवाक मानून सुतो चलो तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी हो देवाची उतार नियाळ करता आसतना निमाणें जावन आज आमच्या जिविताचो उपास आमी कसो करूंक जाय आमी हर एक प्राजीत काळार उपास करता कित्याक आमी जिणी परिवर्तन करूंक पूण उपास करचो एकच उद्देशाक आमच्या काळजांतलें फॅट करगून वचोंक जाय आमी उपास करता उपास केल्ल्या वरवीं कितें जाता काळजावान सेवेनांतल्या वरवीं आमच्या कुडींतलें मेळ्ळें कितें एक्स्ट्रा फॅट आसा एक्सेसीव फॅट ते सकड करगाता आमकां तें गरजेचें न्ही आमच्या कुडीचें फॅट गरजेचें करगोवचें गरजेचें न्ही बागार आमी करचो उपास आमच्या काळजाचें फॅट करगाचें कसलें काळजाचें फॅट काळजांत आमच्या फॅट भरलां तें फॅट जावन आसा खोट्यो संगती सयत्राच्यो ओडण्यो पातकां असल्यो फॅट आमी तें करगा जाय तर आज आमी उपास करूंक जाय आनी ते उपास आमचे बायल्यान तें दिसच्या चड ताचे इफॅक्ट दिसून येय जाय आमी उपास करतना बायल्यांक करनातल्या रेवण ना कशे शास्त्री फारीजेव ते उपास करता म्हणून तांचे तोंडा बावून भायर रावताले आमी तशें दाखोवचें नाका म्हाका उपासूचो इफॅक्ट बायल्यांक दिसून येवंक जाय बऱ्यो करण्यो बरें उलोवणें हेरांक बरें कुंबो करचें बोक्साण्याचें जिवीत हें जावन आसा उपासाचें इफॅक्ट जर तर आमी उपास कर आमचें मुखामोळ बावळून दवरलें तें इफॅक्ट देवाक मेसवाना म्हाका उपास करता आसतना दोन संगती मोगाळ भाव भयणो काळजाचें फॅट करगोवंक जाय आमची खोटी जिणी मेळेपण करगोवन वचोंक जाय नितळ जिणी आमकां जिवंक कुरपा जावंक जाय आनी दुसऱ्यान जावन उपासाचे इफॅक्ट बायल्यान दिसून येवंक जाय आमची बरीं कामां बरी आलोचनो बरें चिताप आनी हें केल्ल्या वरवीं खरेंच आमी करचो उपास देवाक मानवता येवकरिस्तान आमच्या काळजान येवचो जेजू आमकां सर्वांक तीच कृपा दिवन दी आनी आमी कसो उपास खरेंच देवाक मानवचो तसलो जावन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. दिवा मी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बाबा जावन आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्यातय मोग तुझो दी मोगाळ बाबा मोग तुझो दी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानत असले जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेंगले आमच्या नेक्स्ट पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपल्या परचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान पेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादेन जिवीत तुका भोव मानवाले हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान पवित्र जेवणां वांटूंक घेवंक आमकां फावो करे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू सेवा जापासोत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगाल जोडूंक कालतेपणाच्या आनी दुबलेक्याच्या स्पिरितान जियोंक तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलो. हे ताचे देखी बरीत परजली जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चलयता आनी ताच्या मागणाच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुझे सर्गींचे कीर्तन आमी एकाच ताळ्यान निरंतरी गायता. सर्वेस पुरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय. बाबा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच पुरीच्या बांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ती म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्साहानी पुनर्जीवन पोणावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापाजी तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिवीत असो वुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तले आमाचो मेस्तां पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बामणीचे एका कोळतकार तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्यांत मेजतांक तुजे परजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाद आनी सर कळी तुका मारून द्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या सदां सुखान आमकां वांटो दी. तुजे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सहसना. आमेन आमेन.
आमच्या सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया ताणें शिकयल्या प्रार्थन बावर्तन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परसर वायटांतल्या विघ्नांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलते सर पातकांतली सुटे आनी सर विघ्नाकांतांतली आमकां वाटे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी त्या राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 137 137. काळजादारार सोम्या मोजा आयलाय दारू हाडून राखून रावलाय. ये सोम्या तूं काळजा मोजा भरते प्रकाशन सर्गीच्या. काळजादारार तुझ्या हांव येवन रावता. मोगान उलो दिता. जर म्हाका वळखताय तार मोगान उगडताय. काळजां दिवन रासव करता. काळजादारार सोम्या मोजा आयलाय दारू घडून दया राखून रावलाय. ये सोम्या काळजा मोजा भरते प्रकाशन सर्गीच्या. भागी तो साकोर जो जागृत आसो धन्याक राखून रावसो. हांव तुमकां सांगता सदां आस्तेचे आपले सर आडाळते तोलितलो. काळजादारार सोम्या मोजा आयलाय दारू गाडून दया राखून रावलाय. ये सोम्या तूं काळजां मोजा भरते
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पोण्या पाळो देऊन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांची येवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वाजाच्या पडसळीची कोणे आनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे करी कबार परगोटूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद जोडूंक तुमची तकली बागोवया. सर्पदुदार देव दयाळें तुमचे आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतले निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरोवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमच्या कुटुंबाची बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटे तुमची पावलां सांबाळूं बापाचे कुशे परमाने सोलोवंक आनी अशें सर्गेंच्या सुखा पावों तुमकां फावों. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. मुगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्रळार सांजुजे वास बापा मुखान बरें पोवन चडोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशे तसो रेक्टर मनादी आशिसिरे बेला बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगासो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप रॉन्सन पिंटो गांवान कॉर्डेल फिरगजीचे मंगळूर DSCचे याजाक एक वर्ते प्रसंगदार वर्ते गावपी आनी म्युजिशियन जावन आसात. प्रस्तुत उडपी DSCच्या शिरवां फिरगजेंत सहाय्यक विकार जावन तांची याजाकी सेवा दिवन आसात. हांगासर येवन हें भक्ती पोवन चलोवन वरी जय म्हणून विसरल्या वेळार व्हडा संतोशान तांणी आमकां जायत म्हळां आनी आयचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेलां. पयले फावटी हांगासर येवन हें भक्ती पोवन तांणी चलोवन व्हरचें. मोगाळे ह्या जाग बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगात पोवन दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखान आमच्या आयच्या भक्तीपणाक तुवें आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पुणशेताच्या रेक्टर मनादीक आशिसी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावांक सर्व जैत आमी मागता. बेगीनच खोडयाळ येसजी पाटी येवच्याक मागता. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमोग केल्ले फारंगी पेटे कोवेंताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या खरेजमाच्या दिसांनी उडा संत वरां मंगळभाव भयणोर एका शुक्रार दिसा 10 वरार कुर्सा वाट कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. आमच्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार मिसा उपरांत नोवेना उपरांत ह्या जेवणा उपरांत दफ्तरांत दिवचें. तुमचे कुशेचें दान आमी स्विकार करता आनी तुमचे पासत आमी सदांच मागता. करेजमाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 18 तारीखेर फेब्रुवारीच्या 18 तारीखेर कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश आनी आमच्या वाराड्याचे सर्व याजाक आनी विगार वारा संगतां मेळोवन भक्तिकांच्या सर्व संगतां मेळोवन फिरगज गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग
आणि सर्व संघ संस्थेच्या मुखेला मरिफात ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಳ್ಳೆ आत्मिक कार्यक्रम फानीर विरगजेच्या पोरण्या इगर्जेतावन मुडिपू सांजुजेवास बापाच्या पांयतळा पांय वाटेन चलचे यात्रीक पयन मांडून हाडटा देखून मुखार भाव भयणो पानीर तावन कित्याक म्हणल्याक सांजुजेवास बाप पानीर फिरगजेचे विगार जावन आसले आनी त्या वेळार हांगासर पिडेस सांकुमगार हाडूंक आयिल्ल्या वेळार ह्या जाग्यार ते दुष्कर्मिनी ताका आपोवन हाडले आनी हांगासर दिंबयेर पडोवन मागल्या वेळार हांगासर अजा पकडले त्या खातीर हो अजापांचो जागो पानीर फिरगजेतावन आरंभ जाल्लें तें पयन हांगासर संपता देखून 3 वरांचेर हे पांय वाटेचे यात्रेक पयन ह्या करिज्माच्या दिसांनी प्राचीत काळार एक प्राचीत आदारण दंडवणी करून त्या मारिफात सांजुजेवास मापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादा जोडच्याक एक ऐन वेळ जावन आसा असो फायदो तुमी जोडात तुमी येयात हेरांक तिळशियात ह्या मारिफात नम्मा नडिगे मुडिपू पुण्यक्षेत्राच्या कडेगे एक सक्सेस जावच्या खातीर तुमच्या दिसभरच्या मागण्या वेळार मागात आनी आजार जायात म्हणो ह्या पूर्ण शेताच्या रेक्तर मनात आशिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक आमी उलो दिता परत तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं जेवणाक आयच्या दिसाच्या जेवणाक आयिल्लें दान ह्या पर्यासात नांव नाका म्हूण पानीरच्या एकल्यान 1000 रुपये तेरेजा पायस विकर्णकट्टे 85 रुपये पुण्यशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान जसिंतो जोस पिरेरा गोवा 10,000 रुपये फिलिप डिसोजा नारामपडी 1000 रुपये दानीक आमी देवाची आशिर्वादां सांजुजेवास बापा मुखार मागता परत तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं दयकर नवेनाक उबी रावात Sanzuzewas Bapa Ogra Pani Mantoka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sanenata Dekun Boshia Mugachano Sanzuzewas Bapa Chere Burwo Sodovorn आमी आशेल्लें मागल्लें तो दिता म्हणल्या पातयेणेन जायते ते सवांग आसर ताच्या पांयां तळा पडली तुमच्या समेस्त तांच्या मागण्यांचो बरवसो जावन ह्या सर्व ते सवांनी जुजेवाज विनंती करून दी म्हणून पातयेवन मागच्या सवे ताच्याच पांयां तळी ह्या नव्याना वेळी हांव भेटोवन दिता मुखाच्या न्हू ह्या ते सवांनी आयिल्ली अर्गां तशें तांची मागणी तुमच्या मुखार आमी सर्व सांगाता मेळोन मागता आसतना देव आमच्या काळजाचे यात्रेक सफळ करता अर्गां ऑपरेशन जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर भुरग्यांक बरी मोत दिल्ल्या खातीर घरच्या बोरांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर एका कुटुंबाच्यांनी अर्गां दिल्यान सबार वर्सांतून बाकी उरिल्लें घरचें काम बऱ्या रितीर संपोवंक आदार जाल्ल्या खातीर एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट फिटनेस मेळिल्ल्या खातीर दुबयचे विजा फावो केल्ल्या खातीर BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अवघडांतलें राखून कुटुंबांत संतोश दिल्ल्या खातीर दोळो दूख गूण केल्ल्या खातीर रक्ताचें कॅन्सर गूण केल्ल्या खातीर काजारी जोड्या मदें उपजाल्लो समस्या सांजुजेवाजाच्या नव्याना वेळी मागून बऱ्यांनी थर्त जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात कॅनडा थंयसर आशिल्ल्या कुटुंबांक परच्या दिसा PR मेळ्ळा म्हणून तांणी फोना मुखांतर कळयलां देखून जुजेवाज बापाक अर्गां पटयल्यात ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर वडिलां मागतात भायल्या गांवांक वचून 2 म्हयने जाल्ल्या एकल्याक बेगीन काम मेळच्याक चौगा भुरग्यांक मोबायलांतल्यान पयस रावन बरें करून शिकोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक कुटुंबांत आयिल्ले सर्व समस्येन पंच जावंक एका काजारी स्त्रिये थंय आशिल्लो दुबाव पयस जावंक
इस्रायल वेचे भाग फावो जावंक दान दूख समस्या गूण जावंक आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक पोटांत आशिल्लें लिवर गूण जावंक पोटांतल्या लिवराची पिडा गूण जावंक 5 जाणांक 10वेच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले परिक्षेंत ते बरेंकन बरोवन अंक काडूंक 6 जाणां PUCच्या पब्लीक परिक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक बेगीनच राग येवच्या एकल्या चेडवाक ताचो राग पयस जावंक स्वंत घर फावो जावचे खातीर एकल्याक रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी पांय दूख गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावचे खातीर 6 जाणांक बरी भलायकी बरी सैरीक मेळच्या खातीर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक जावंक BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटी दूख गूण जावंक भायल्या गांवांक वचोंक विजा बेगीन फावो जावंक 1 वर्सांतून खाली आशिल्ले फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक पॅरलायज आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर एकल्याचो हात दूख गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या पांयांच्या गांठींत हाड वाडिल्लें गूण जावन दोंपरांत बोळ येवच्या खातीर सालादिंदा बिडुगडे कुटुंबದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ एकल्याच्या आंगार जाल्ली कीड गूण जावच्या खातीर दुबय बऱ्या सांबाळाचें काम फाव जावच्या खातीर एकल्यान हाती घेतिल्लें सगळें काम पंथा पावोवंक इंटरव्यू बऱ्या रितीन अटेंड करूंक धैर्य मेळोवंक कुटुंबांत माया मोग संतोश फावो जावंक कोर्टांत आशिल्ल्या जाग्याची केस बेगीनच इत्यर्थ जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक दोगांनी मागला एकल्या किडनी समस्येंतल्यान गूण जावंक एका स्त्रियेच्या ब्रेस्टांत आशिल्लो गुळो गूण जावंक एका स्त्रियेचे हात पांय वळचे गूण जावंक एकल्याक अल्पसंख्याताचे लोन मेळोवंक बांय कोंडूंक लोन मेळोवंक रेशन कार्ड नांवार जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक परिक्षेक तयार करच्या 6 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत बरेंकन बरोवन बरे अंक काडूंक माडार्थान पडोवन पेंटाक मार जाल्लो गूण जावन बेगीनच ताका बरी भलायकी लाभच्याक पब्लीक परिक्षे तयार करच्या 6 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरेंकन बरोवन बरे अंक काडूंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक दिसपडटो ग्रास मेळोवंक एका चरक्या भुरग्या बरी भलायकी मेळोवंक घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक शिकोवंक बरी मोत शिकले उडासान दवरून बरें मार्क्स काडूंक हार्टाचें प्रॉब्लम आसचे एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांचें समाधान पाड करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक बँकांत आशिल्ले भांगार सोडोवंक आदार लाभच्याक फिट्स गूण जावच्या खातीर पॅरलायज जाल्ल्या एका स्त्रियेच्या हाताक बोळ येवंक एका स्त्रियेच्या गर्भकोशांत आशिल्ले गेड्डें ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर मागता हातीन घेतिल्लें बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक दुबयचें पैन बऱ्या रितीन जावन बऱ्या तरान काम करूंक एका तरणाटे चलयेन जेजूचेर बाबर्थ दवरून आयताराचे मिसाक वेचे पसत एलर्जी आनी पॅनकार्ड दूख गूण जावंक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक खाटयेर न्हिदोन आशिल्ले एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक हात दूख ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर एकल्याक बेगीनच विजा मेळच्याक वर्क फ्रॉम होम बेगीनच मेळच्या खातीर आनी बऱ्या भलायके खातीर 6 जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्यां खातीर मागला तांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावच्याक नर्सींग पास जाल्ले एकल्या बरें काम मेळोवंक एकल्याचे हर्नियांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक आयर्लंड नर्सींग जॉब प्रोसेसिंग बेगीन जावच्याक जर्मनींत परिक्षे बरयल्ल्याचे रिजल्ट बऱ्यान येवच्या खातीर घरचीं मागतात सर विज्ञान वरां पिडेशिडेत हांव राखच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक आमाल पियोणे पयसान घरान शांती राज करच्या खातीर त्या कुटुंबांनी भायल्या गांवांक कामाक अप्लाय करून 10 म्हयने जाले एम्बेसी डेट बेगीनच येवच्याक नर्सींग शिकच्या एकल्याक फेल जाल्ल्या खातीर रिवॅल्युएशन घालप पास जावच्या खातीर 5 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक CBSE बोर्ड एग्जाम बऱ्या तरान जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें पर्संटेज काडूंक घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक 4 कुटुंबांच्यांनी मागला गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावंक पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्या सारके जावंक डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या खातीर मरेकार पिडेक वळख जावन कश्टातल्या स्त्रियेक पिडा सोसूंक आदार मेळच्याक शुक्रार वरवीं ऑपरेशन जाल्लो पांयांचो गाय गूण जावंक
फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावन त्या कुटुंबांच्यांनी थंयसर कामाक पावच्याक, दुबयंत आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, कामांच्या सोदनेर आसलेल्या एका कुटुंबांक बेगीन काम मेळोवंक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी हांगासर आयिल्ली आमी आमच्या काळजाचे यात्रेक जुजवाजा मुखांत्र देवाक भेटोवच्या सवें TV पळोवन थंय थावन बरी भलायकी बरेपण आशेतल्या सर्वांक ह्या पुणथळार वर्सां मदें म्हयन्यां मदें हप्त्या मदें हांगासर येवन मागोन वेतेल्यांचे काळजाचे यात्रेक आनी ह्या पुणथळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी जेवणाक ह्या हांगासर कामाक कुमो करतल्या हर एकल्याक आनी हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आयिल्ल्या पाद्र्याबांक येवंक आसच्या पाद्र्याबांक आनी हांगासर सेवा दिवच्या बरें मन दाखोवच्या हर एकाक हर एकल्याक आनी प्रत्येक जण हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक जुजवाज बाब मोतेची कुडेची भलाय कुटुंबांत संतोष समाधान आनी आशेवच्या सर संगतीन शिकपान जैत जिवितान बरेपण सांगातपणाचें देणें भुरग्या बाळाचें देणें कुटुंबान संतोष समाधान फावो करून हर एकल्याचें जिवीत बरेपणाचें करून दी म्हणून मागता आसतना परवा आयतारा दिसा काडचो तो पुरशांव पाणीरच्या ताणेंचो थंयसर जी आयल्या त्या कोपेला तावन हांगासर ह्या पुणथळार काडचो तो पुरशांव स रितींनी जैताचो जावन दी आमच्या क्रिस्तांव भावंडां मदें आमी काडचो तो पुरशांव भावर्थाक रुजवात जावन दी आनी आमच्याय जिवितांत एक नवेंपण जायत्या समस्यांनी बुडोवन गेल्ल्या ह्या काळार एक उजवाडाचें किर्ण सर लोकांच्या मतीक लाभचें तसलें जावन दी म्हणल्या दिशेन करचें हें भक्ती कार्य बऱ्या रितीर जावन दी म्हणून आनी हांगासर येयल्ल्या सर भक्तिकांच्या जिवितान सबार आमी आसा तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक बरेपण मेळोवंक आसा देखून दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पानामान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या समेस्त सांगातीर आनी परवां जावंक आसच्या त्या पुरशांवांत सर बरेपण जावन दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पळोवन वयताले आमकां निवाद नमान बरे हुकम बरले समितीचे सांगता सय आमी तूं सदैव आनी सदैव फावट तुज्या कुशीचे जेजू भगीन मरिया देवाची माय माँ बाप खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सदा सर्वदा आमेन सांजो जेवास बापाची लदीन समिया काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या दारोका देवा पवित्र आत्म्या सांतिसी त्रिंदा देकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजो जेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजो जेवास बापा दुबळी कायाची जिणी जीवन सुखूर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजो जेवास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजो जेवास बापा श्रीलंकांत दोगजोनी संपडलेल्यांच्या सडमटलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजो जेवास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायाच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजो जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजो जेवास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदान मरियमाये समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजो जेवास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजो जेवास बापा देवाचेर बाबार दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवाद धैर्यान सोंसल्या सांजो जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवाक विनंती करच्या सांजो जेवास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेड्या एका गवळ्या कालिणा धाडून वावरल्या सांजो जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासरची हाडूंक पेसाडल्या सांजो जेवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले नवेनाचे मागणे हे सांजो जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतान देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल पंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या
तुझे ताम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुझें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेन देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांडच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगलयल्या सश्टी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सश्टी हाडलें. मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल. देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर. राजपाच्या विशयाची तूं आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्याचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेन नवोच बरोस वाडलोय. जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. ज्या जिणे मारिपा शिकयलें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट देण्या देई आनी पळय आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेश समज तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवा स्वादार मेळा सुकेलोय. आज सर्गा राजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसो देवा लागीं विनाती कर. तुमच्यो गरजो मावून पोरी सांजुजे वास बापाच्या पांय तळा दवरात. सांगाता मागया. हे सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर पासांतान आमकां राखून व्हर. वावरता आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सासणाक जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार सरकारी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणीक सांपडल्या. थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलें. ते सुपरी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिणे आनी मोरणान जायते अजापा करून ते समवाळ्या लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान वाडून हाडली. त्याच विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांत ते विघ्नांतल्यान अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेलो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. हा सांजुजे वाजाच्या नवाण्याच्या दिसा ताका आमी नामान करता. ताचे महिमा आनी संतोष एका देवा थंय येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां भरूं. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले आनी सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखळीचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बळ मेळूं. सांजुजे वाज सर्गेंच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष पळयत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापाच्या बापान बसलेल्या घरांत भाग्यवनपणाचो मुखोर सोडून सासणाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडून देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां सदांच काळ सांबाळूं. आमेन.
विघ्नां जाणेनाका विघ्नां जाणेनाका मोगळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देवांका सांज देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत कुसचे कृपे निवार आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.